नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. युरी आलेमावान केल्लें विधान ताचें वैयक्तीक मत, पक्षाची अधिकृत स्थिती न्हय जाल्यार अशी टिका अलायन्साचेर न्हय तर सत्ताधारी पक्षाचेर करची, गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचें म्हणणें. यूपी फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत उमेदवार करचे नात उबो, आरजीपी पक्षाचो निर्णय. 2027च्या वेंचणुकेत युतीविशीं चर्चा करपा खातीर समिती करतले स्थापन, सांगता आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार. 33% अर्थसंकल्प आसा फक्त बायलां खातीर. फाटल्या 3 वर्सांसावन बायलां केंद्रीत अर्थसंकल्प करता सादर. अर्थसंकल्पात दर एकल्या खातीर कितें ना कितें आसा, ताचो सगळ्यांनी घेवचो फायदो, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. गोंयांत धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत साश्टी म्हालात चल्ला नेटान धिरयांचें आयोजन. आयतारा जाल्यो धिरयो, पुलिसांच्या कारवायेचेर लोकांक पडला प्रश्न. पर्यटकांची मस्तेपणां पडली म्हारग. वागातोर दर्यांत बुडली गाडी. सुदैवान कोणाक जावंक ना दुखापत. नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान पुलिसांनी ड्रायव्हराक घेतला ताब्यात. आणि दिवचल बाजारात आशिल्ली स्टॅरकेसीची जाल्यार अवतिकाय. बाजारांतल्या विक्रेत्यांसयत ग्राहकां पातळा भंय. वायट घडणूक घडचे पयलीं स्टॅरकेसीची करची दुरुस्ती, दिवचलकारांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. गोयचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केल्लें विधान ताचें वैयक्तीक मत आसा आनी ते पक्षाची अधिकृत स्थिती न्हय. अशा प्रकारची विधानां अलायन्साचेर करच्या परस सत्ताधारी पक्षाचेर करप गरजेची आशिल्ली अशें गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचें म्हणणें. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षा मदीं युती कायम आसा, देखून अलायन्सा विशीं उलयतना नमायेन उलोवचे अशी शिटकावणी माणिकराव ठाकरेन दिली. मजगतीं हे विशीं गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मुखेली विजय सरदेसाय यांचे कडेन उलोवप करतले अशें ठाकरेन ह्या वेळार सांगलें. तुमचा अलायन्स पार्टनर जे गोवा फॉरवर्डचे आहे त्यांचा आणि युरी आलेमामध्ये एक वाद सुरू आहे आणि गोवा फॉरवर्डकडून एक मागणी होती की त्यांनी माफी मागायला पाहिजे. तो तुम्ही कसं बघताय? यामध्ये एक बात स्पष्ट आहे की इंडिव्हिज्युअल कोण काय बोलतो त्यामध्ये पक्षाची ती भूमिका नसते हे स्पष्ट आहे. आणि युरीने जे काही बोललं असेल ते मला तरी वाटतं की जे बीजेपीला विरोध करणारे पक्ष आहेत त्यांच्यामध्ये मतभेद असू नये. त्यांनी बोलायचं तर बीजेपीवर बोलले पाहिजे. आपसामध्ये बोलून शेवटी एक जी आघाडी आपण करतो किंवा एक सर्वांनी एकत्र होऊन बीजेपीला हरवण्याच्या संदर्भामध्ये काही आपण बोलतो त्याला कुठेतरी खीळ बसतं. म्हणून सगळ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणं गरजेचं असते. ऑपोजिशनमध्ये एका विचाराची जी लोक आहेत त्यांनी असं इंडिव्हिज्युअल कोणाचं एखाद्याचं उदाहरण घेऊन तशा प्रकारचं त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं मला तरी वाटते की संयुक्तिक नाही आहे. या संदर्भामध्ये काय मी युरीशी बोलेल की अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांच्यातून किंवा इतर कोणीही आमदारांनी किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांनी करू नये. पक्षाचे स्टेटमेंट पक्षांच्या स्तरावरच त्या संदर्भात झाली पाहिजे आणि एक दुसऱ्याचा द्वेष निर्माण होईल अशा प्रकारचं तर कोणी प्रतिक्रिया तशा प्रकारचं स्टेटमेंट करूच नये असं माझं मत आहे. मी सुरुवातीला स्पष्ट केलं की काँग्रेस पक्षाची ती भूमिका नाही आहे. त्या ठिकाणी युरीने म्हटलं असेल शेवटी CLP लिडर्स आहे आणि त्यांना मी त्यांच्याशी बोलेल किंवा अशा प्रकारे आपल्यामध्ये जे काही अलायन्स पार्टनर त्या ठिकाणी गोवा फॉरवर्ड पार्टी मागच्या वेळेला होती पण त्यांच्या संदर्भात सन्मानाचीच भाषा असली पाहिजे. अशा प्रकारे कुठे काही कोणाला हर्ट होईल अशा प्रकारचे शब्द वापरू नये. तुमचं काय बोलणं वगैरे झालं सर विजय सरदेसाई? माझं बोलणं झालंय आमच्या युरीशी. मी त्यांना म्हटलं की हे बरोबर नाही आहे. कशा प्रकारची भाषा आपल्या बीजेपीच्या विरोधात पक्ष एकत्रपणे यायचे अशी अपेक्षा आपण करतो त्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचे शब्द आपण काढू नयेत. विजय सरदेसाईशी बोलेल मी, आजही बोलेल आणि त्यांच्या संपर्कात आहे आणि समंजस आहे. ते सुद्धा कधी असे वेगळे काही नुकसान होईल एकत्र सगळ्या पक्षांनी बीजेपीच्या विरोधात लढण्याच्या संदर्भामधलं असं ते काही करणार नाही. परंतु ते हर्ट झालेली आहे की असं वक्तव्य यायला नको. त्याबद्दलचं जे काही भूमिका आहे ती मी युरीन नाही सांगितलेली
कारण विजय सिंग त्या संदर्भात बोलतो. 9 एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत उमेदवार उबो करचे नात असो निर्णय आरजीपी पक्षान घेतला. पोटवेंचणुके काँग्रेसीन पक्षा कडेन चर्चा करूंक ना. काँग्रेसीन एकतर्फीपणान आपलो उमेदवार जाहीर केला अशें आरजीपीच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें. चर्चा करूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसी विशीं नाराजी उक्तायल्या. मजगतीं 2027च्या वेंचणुकेत युती विशीं चर्चा करपा खातीर एक समिती स्थापन करतले अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार सांगता. आयकात. फोंडा बायपोल इलेक्शन आमी कंटेस्ट करपाचे ना आनी एक काजार फातर धरून हे डिसिजन आमकां घेवचें पडलें, कित्याक खुबशें काम आमच्या फोंडा ब्लॉकानूय केल्लें, स्टेट लेवलूय आमचें खुबशें काम फोंडा मतदारसंघ जावं फोंडा तालुक्यांत हें आसलें आनी इतलें आसून बसून एक डिसिजन कालचे आमचे मिटिंगेन जालें तें म्हटल्यार फोंडा बायपोल कंटेस्ट करपाचें ना. मनोजान तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलें हेज्या फुडें आनी कशें कितें जालें तें. पण तुमकां खबर आसतलें गेले ते फावट झेडपी इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना आमी आमचो हात फुडें काडलो आनी आमी सांगलें की झेडपी इलेक्शनाक अलायन्स करुया आनी अलायन्स घेवन आमी फुडें या. त्या टायमार खुबसो प्रयत्न रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान केलो. कितलेशे फावटी आमी तेंच्या वांगडा मांडल्यो, मिटिंग्स घेतल्यो, बसका घेतल्यो, डिस्कशनां जालीं, आमच्या ब्लॉकां कडेन डिस्कशन जाली, सीईसी बॉडीन डिस्कशन जाली आनी कितलोसो टायम जो आसा तो आमचो टायम वेस्ट असो गेलो. कित्याक लागून लास्ट मुमेंटाक अलायन्स जावपाक शकूंक ना. लास्ट मुमेंटाक काँग्रेस पक्षाचे खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज एक्स्ट्रा मागपाक लागले. जे आमकां प्रॉमिस केल्ले 13 सिटां जी आसा ती प्रॉमिस करून त्या सिटां भितर बसून ते दिवपाक ना म्हणपाक लागले आनी लास्ट मुमेंटाक जो अलायन्स आसा तो करिनासतना आमकां आमच्या सहबलाचेर फुडें वयचो पडले. आनी तुमकां खबर आसतलें की 2 झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमी जिखोन हाडल्यो. तशेंच परत एकदां ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आमच्या ऑल ओव्हर गोवा काडले. पण तितून बसून आमी खुबशे सॅक्रिफायस त्या टायमार केले. खुबश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसा त्यो आमी सोडल्यो. आमच्या सायडीच्यान खुबशे सॅक्रिफायस एवरी टायम आमी केल्या. पण काल आमच्या मिटिंगेन परत एकदां अलायन्साचे टॉक्स जाले. अलायन्साचे कितें करपाचें, कशें करपाचें हेजे बाबतींत विचार जालो आनी आमी एक क्लियर करपाक सोदता कित्याक एवरी टायम काँग्रेस फाटीं रावता, फुडें येना. तुमी पळयता आसतले आप आसा तेवूय अलायन्स करपाक सोदताले. पण एक टॉक जो आसा तो टॉक अजून पर्यंत सारको जावंक ना. ऑफिशियल लेवलाचेर जे उलोवप जाय, ज्या तरेन जे इलेक्शन आसा 2027चे असेंब्ली इलेक्शन आसा सामकें लागीं पावलां आनी तेजी तयारी प्रत्येक जाणांक करपाक जाय. आमकां आमचो पक्षाक बसून ही तयारी फुडें व्हरपाक जाय आनी ती तयारी सारकी करतले. नाल्यार एक ग्रासरूट जावं बूथ मॅपिंग जावं आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेझन्स, लिडर्साचो प्रेझन्स हें सगळें घडोवपाक जाय. लिपचेलांनी खावपाचें हें दिश्टी पडटा. सो हेज्या फुडें हें लिपचेलांनी खावपाचें ना. कितें आसा तें ऑन प्लॅटफॉर्म आमी हाडपाक सोदता आनी आमच्या सीईसीन काल डिसिजन घेतलेलें आसा की एक कमिटी आमच्या थ्रू फॉर्म करतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची. जे अलायन्साक लागून एक आमी कमिटी फॉर्म करतले. ते कमिटीचें काम हेंच आसतलें की अलायन्स टॉक म्हणल्यार आतां 9 तारखेक जे बायपोल इलेक्शन जावपा आसा हें इलेक्शन जातात रोखडेच अलायन्स जे आसा ते टॉक्स जे आसा ते आमी फुडें व्हरतले. जे काँग्रेस आपणाची कमिटी काडटा जावं काँग्रेसीचे कोण ऑफिस बेरर्स आसा ते उलोवपाक येतले. तेंचे कडेन आमची जी अलायन्स कमिटी आसा ती कमिटी तेंचे कडेन उलयतली. आमचे सगळे पॉयंट मुद्दे जे आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बाबतींत जावं बाकीचे कितें मुद्दे आसा जावं पॉलिसी डिसिजन्स आसा कित्याक हे जे इलेक्शन आसतलें हें पॉलिसीचें इलेक्शन आसतलें. सो हें सगळें उलोवप जें आसा तें आमची अलायन्स कमिटी जी आसा ती करतली. आनी हे गोंयच्या हिता खातीर आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी गोंयच्या हिता खातीर जावं ह्या बीजेपीक घरा बसोवपाक लागून ज्या बीजेपी आयज तुमी पळयता की असेंब्ली सेशन बसून कटेल केले, असेंब्लीन बसून आमकां उलोवंक दिना, असेंब्लीच्या भायर बसून आमकां उलोवंक दिना, थंय आमचेर एक्शन घेता. सो गोंयच्या हिता खातीर हे आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी हितून हांव परत एकदां जे टायम लोकां कडेन मागता ह्या काँग्रेसीचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा कित्याक ते सुशागाद न्हिदता. हांव परत सांगता की सुशागाद न्हिदता कित्याक हे फावट बसून ते फुडें येवंक ना. लास्ट टायम बसून तेंच्यांनी कोड ऑफ कंडक्ट कोड लागलो आनी इलेक्शन म्हणल्यार लास्ट फॉर्म फिलिंगाचे डेट बसत तेन्ना बसून अलायन्साक डिनाय केले, फुडें धुकलेले आमकां. पण हे फावट आमी तशें रावपाचें ना.
आमचे सीईसीन जशें डिस्कशन जातलें आमी एक कट ऑफ डेट दितले, एक डेडलायन दितली. ज्या डेडलायनीन आमी क्लियर कट सांगताले हे डेडलायन पर्यंत एलायन स्टॉक जावपाक जाय, फ्रीज जावपाक जाय, आनी ते फ्रीज जाल्या म्हणटकूच आमी फुडें वचपाक जाय. ते समज जायना जाल्यार आमची पार्टीचे डिसिजन जे आसा ते आमच्या ब्लॉकान घेवन आमचे सीईसी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हे सगळे घेवन आमच्या पार्टीचे दुसरे डिसिजन बसून घेवपाक आमी समर्थ आसा. आनी इतले आमकां इजी सोडचे न्हू, इतले आमकां इजी धरचे न्हू. आमचे कडेन कापासीटी आसा की फुडें वचोन आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करून जाता 40 मतदारसंघांना घालचे. गेले ते फावट आमी 38 कॉन्स्टिट्युन्सीन कंटेस्ट केल्ले आसा. सो हांव परत एकदा काँग्रेस पक्षा कडेन मागता की तुमी फुडाकार घेवचो, फुडें सरचे. आमी परत फुडें वयतले, आमी आमचो हात एवरी टायम आमी फुडें काडटा, पण काँग्रेस सदांच फाटीं रावता, स्लो रावता, डिले करता. सो हेच्या फुडें डिले जावपाक जायना. आमचो क्लियर कट डेडलायन आमी दितले. 33% अर्थसंकल्प हो खासा करून फक्त बायलां खातीर आसा. फाटल्या 3 वर्सां सावन आपूण बायलां केंद्रीत अर्थसंकल्प सादर करता, तशेंच जेंडर बजेटाचेर वेगळें पुस्तक काडटा. खंय खंय बायलां खातीर 33% अर्थसंकल्प खर्च केला ते स्पश्ट करतात. ह्या अर्थसंकल्पात दर एकल्या खातीर कितें ना कितें आसा ताचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सकाळी आयोजीत केल्ल्या गोंय अर्थसंकल्प 2026 समीक्षा आनी संभावना ह्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उलयतालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय तरतुदी आनी वेगवेगळ्या येवजण्यांविशीं म्हायती दिली. आम्ही बजेट तयार करता असताना देर इज एन स्लायटली जेका आम्ही म्हणटा की युद्धाचे ढग हे आमच्या सायडीन आमकां दिसपाक लागिल्ले म्हणून ताची ग्रोथ कमी दाखयल्ली असली. हे सगळं सांगता असताना 2-3 गजाली ह्या बजेटाचेर एक सांगता. एक वीच इज एन जेंडर बजेट. जेंडर बजेट म्हणजे कोणूच कदाचित कोण तरी महिला या बजेटाचेर उलोवपाक असली असत जाल्यार ती खूप बऱ्या पद्धतीन उलयतली असली. जेंडर बजेट वीच इज अगेन 33% ऑफ द बजेट स्पेशली फॉर द वुमन. आणि हे जेंडर बजेट गेली कंटिन्युअसली 3 years आय एम सेपरेटली द जेंडर बजेट आणि हेजो बूक काडटा हांव. ते बी न्ही म्हणजे आमी बजेटाचे बूक दिता असताना जेंडर बजेटाचो बुकूय दिता आणि खंय खंय महिलांच्या खातीर आमी 33% बजेट स्पेंड केला. इट इज फ्रॉम द स्कॉलरशीप, एग्रीकल्चर टू RDA डिपार्टमेंट, वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या खातीर कितलो पर्सेंट दिला हे ह्या जेंडर बजेटांतल्यान एक्सप्लेन करता. आणि वीच इज एप्रिसिएटेड बाय युनायटेड नेशन्स ऑफ द इंडिया विंग एट ऑल इंडिया लेवलाचेर युनायटेड नेशन्स हांच्यांनी एप्रिसिएट केला. नो अदर स्टेट्स गिव्स दीस जेंडर बजेट. दॅट इज वाय द युनायटेड नेशन्स इन वुमन इंडिया विंग तांच्यांनी हेका एप्रिसिएट केले. फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ द बजेट म्हाका सांगपाक प्राऊड फील जाता की पुराय देशात आमी 2 नंबराचेर आसा कंटिन्युअसली. म्हणजे आमचे इतके फायनान्शियल मॅनेजमेंट स्टेटीचे इतके बरे आसा. 2019 -2% आशिल्ले. नाव वी हॅव रिच्ड म्हणटा तशें इट इज एन 7% ग्रोथ ही जी आमी ती दाखयली पळय न्ही. द सेम थिंग ओडिसा इज द फर्स्ट वीच इज अ कंटिन्युअसली म्हणजे ही आत्ताचो जरी मुख्यमंत्री नवीन ते असलो आसत जाल्यार फॉर लास्ट 15 years ज्या मुख्यमंत्र्यान काम केला वीच इज अ व्हेरी सिनियर. आणि ताकाच लागून म्हणजे ओडिसाचो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हो 1 नंबराचेर आहा पुराय देशात. आणि दुसऱ्या नंबराचेर जर कोण आसत जाल्यार गोंय राज्य आसा. दुसरी गजाल ह्या बजेटांतल्यान म्हाका कितें मेळटलें तर ह्या बजेटांतल्यान प्रत्येका खातीर कितें ना कितें तरी आसा ते फक्त आपल्याक घेवपाक कळपाक जाय. म्हणून म्हटलें ह्या बजेटात प्रत्येका खातीर कितें ना कितें तरी घे सारकें आसा. ताचो फायदो सगळ्या जाणांनी घेवचो. नक्कीच म्हणजे आयचो कार्यक्रम खूप सुंदर रित्या म्हणजे तो रवींद्र भवन आनी चेंबर ऑफ कॉमर्स हांच्यांनी मेळून ऑर्गनायज केलो. हांव दोनूय ऑर्गनायझेशनांक खूप खूप अभिनंदन करता. आणि परतूय बी इन द कॅपिटल सिटीन पणजेन हो कार्यक्रम पब्लिका खातीर अजुनूय बी ऑर्गनायज जावपाक जाय. आयतारा तळावली वाठारांत सरकाराचे नेम फाट्यार मारून धिरयांचे आयोजन जाले. त्या उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या ब्रेकिंग न्यूजाक लागून पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय केली आणि ह्यो धिरयो थांबयल्यो. मात पुलीस धिरया बाबतींत धृतराष्ट्राची भूमिका करतात काय असो आता प्रश्न लोकांक पडपाक लागला. पळयात.
तळावले वाठारात आयोजित केल्ले धिरयो सर्ती खातीर वाठारात खवदळ पातळी. सुत्रांनी दिले म्हायती प्रमाण आयतारा तळावले धिरयो जावपाच्यो आशिल्ल्यो. हे खातीर माटो घालून तशेंच माचये सयत पुराय तयारी चालली खंय. मात गोमंतक टीव्हीन ब्रेकिंग न्यूजांतल्यान ही गजाल मुखार हाडल्या उपरांत प्रशासनाच्यो हालचाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग धांव घेतल्या उपरांत सगळ्यो धिरयांच्यो मॅची रद्द केल्यो. हे घडणुके उपरांत आतां प्रस्न उप्रासता तो इतले व्हडले धिरयांचें आयोजन चालू आसतना पुलिसांक हाची खबर नाशिल्ली वय. सध्या तात्पुरत्यो धिरयो थांबयल्यो. मात सरकारी यंत्रणेची कारवाय आनी जापसालदारके विशीं परत एक फावट प्रस्नचिन्ह निर्माण जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. वागातोर दर्याचेर एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. दर्याक भरती आसतना एका पर्यटकान गाडी दर्यादेगेर व्हेली. अचकीत दर्याक व्हड ल्हारां आयिल्ल्यान गाडी व्हांवत गेली. ही बेजापसालदारकेची घडणूक नेमकी घडली कशी आणि पोलिसांनी कसली कारवाय केली पळयात पुराय बातमी. उमत्या कळशात पाणी तशें भेऱ्याक काणी अशी गत सध्या गोंयांत येवपी पर्यटकांची जाल्या. सरकारान दर्यादेगांचेर गाडयो व्हरपाक बंदी घालून सुद्धा पर्यटक आपली मस्तेपणां करतात ह्यो देखी दिसपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा. आयतारा वागातोर दर्याचेर पर्यटकाक दर्यादेगांचेर स्टंट कशे म्हारग पडले ते पळोवपाक मेळ्ळे. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यटकान एक गाडी धुवपाक दर्यादेगेर व्हेल्ली खंय. पूण त्या वेळार दर्याक भरती आशिल्ल्यान कांय खिणां भितरूच दर्यांत येवपी व्हड ल्हारांनी गाडयेक सरळ दर्यांत ओडून व्हेली. या घडणुके उपरांत पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केली आणि ड्रायव्हराक अटकूय केलो. दर्यादेगेर गाडी व्हरपाक बंदी आसून लेगीत पर्यटक दिसपट्ट्यो गाडयो धांवयतात. ताका लागून पुलिसांनी कडक पावलां उबारपाची सक्त गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर. दिवचल पालिकेच्या बाजार प्रकल्पाच्या कमकुवत जाल्ले स्टेअरकेसीचो आता स्लॅब कोसळपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात. देखून बाजारातल्या विक्रेत्यांसयत ग्राहकांमदी भय पातळा. वायट घडणूक घडचे पयलीं ही स्टेअरकेस मोडून नवीन बांदची नाजाल्यार दुरुस्त तरी करची अशी मागणी आता जावपाक लागल्या. धोकादायक आणि केन्नाय मोडपाच्या अवस्थेत आशिल्ली पालिकेच्या बाजार प्रकल्प इमारतीची स्टेअरकेस 40 वर्सां पयलीं बांदिल्ली. आतां ही स्टेअरकेसीची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या स्टेअरकेसीचे स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागल्यात. पावसा पयलीं जर ही स्टेअरकेस दुरुस्त केली ना जाल्यार ती कोसळून दुर्घटना घडूंक शकता असो भंय विक्रेत्या सयत ग्राहकांनी उक्तायला. हे स्टेअरकेसी पोवना कांय विक्रेते स्टॉलां घालून धंदो करतात. ही स्टेअरकेस आहा ती सामकी कमकुवत जाल्यार तुजें कितें म्हणणें आसा? आमी आतां ती पळयता पळोवन आमकां ते ओग्गी रावचें पडटा. चलता आमचे तकली पडता म्हणी जाला आमकां तेन्ना हे सर्व सामान्य जनतेक येतात ते मात्र म्युन्सिपालिटी हेजेर मातशें बारीक बारीक लक्ष दिवंक जाय न्हू. आतां हिता खातीर आतां जे आतां पावसा पयलीं जर ही पावसा पयलीं करूंकूच जाय इंजिनी नाल्यार कितें गॅरंटी ना. आतां तूं जावं पळयता 4-5 वर्सां तशें आहा तें. आनी म्हाका दिसता कोण थोडे सांगता की येता केन्ना केन्ना कपचेय पडटा म्हणून. पडटात कपचे पडटात ते पडून कपचे पडून दिसता न्हू ते पडले ते. आनी सपोज जर दिसाचे पडलो जाल्यार एखाद सरळ मनीस आनी जावंक शकता. आनी हांगासर रहदारी आसता आसता मागीर ही कोण बसतात कोणाक तेंचो प्रश्न आसा. मागीर तुजो डिमांड कितें आहा? ते बरें कोणी लक्ष सारकें घालचें नगराध्यक्ष आहा हेंच्यानी सारकें घालचें आनी लोक जनसेवा ही देशांनी काही गोष्टी करच्यो तेंच्यांनी अशें म्हाका दिसता. दिवचल पालिकेच्या बाजारांतले मार्केट इमारतीच्या जिन्याची सामकी दशा जाल्ली आसा. ही स्टेअरकेस पळयत जाल्यार ती सामकी भयानक अवस्थेत आशिल्ल्याचें दिसून येता. 44 वर्सां पयलीं हो जिनो बांदिल्लो आसा. मात ताचे उपरांत ह्या जिन्याची देखभाल करपा कडेन आड नदर जाल्ल्यान दिसान दीस ही स्टेअरकेस सामकी कमकुवत जायत आसा. हे स्टेअरकेसी पोवना कांय विक्रेते स्टॉल थाटून आपलो वेवसाय करतात. तशेंच स्टेअरकेसी पोंच्यान सदांच रहदारी चालू आसता. ग्राहक हे स्टेअरकेसी पोंच्यान यो वच करतात. हे स्टेअरकेसी सद्या वेळ्यो गेल्ल्यो आसात. देखून स्लॅबाचे कुडके पडपाचे प्रकार घडत आसात. हालींच स्लॅबाचो एक कुडको पडिल्लो मात नशीब बरें म्हूण तेच वेळार ते वटेन वचपी एक बायल सुखरूप वाटावली. फाटल्या वर्सा म्हळ्यार 5 म्हयन्या पयलीं पालिका मंडळाचे बसकेत हे स्टेअरकेसीचो विशय चर्चेत आयिल्लो.
ही स्टॅरकेस मोडून नवी स्टॅरकेस बांदचो असो विचार लेगीत पालिकेच्या मार्केट समितीचे बसकेत मुखार आयिल्लो. ताचे उपरांत पालिकेन हे स्टॅरकेसीची पळोवणी केल्ली. मात ताचे उपरांत ही स्टॅरकेस मोडून नवी स्टॅरकेस बांदपाचे नदरेन कांयच हालचाल जावंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कांय दीस पयलीं एका दिसाळ्याचेर कुडचडे वाठारांत सुरू आशिल्ल्या सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणा विशीं बातमी उक्ताडार आयिल्ली. हे फाटभुंयेर नगरसेवक आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली आनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून कडक कारवाय करपाची मागणी केली. तशेंच 48 वरां भितर ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावंक ना जाल्यार कायदो सुवेवस्था हातांत घेतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिली. आम्ही आज कुडचड्या पोलीस स्टेशनार जमपाचें कारण म्हळ्यार कितें, आज 2-3 दीस जाले एक व्हिडिओ पेपराचेर पुढारीचेर हांचे सगळे व्हायरल जाले कडेन आसा आनी ह्या बद्दल आमी सगळ्या पोलिसांक भितर विचारपा आयले आनी आमी जेन्ना इन्क्वायर केली तेन्ना आमकां रिपोर्टरा कडेन कळ्ळें की आपल्या कडेन सगळे प्रूफ आसा. त्या प्रुफा मार्फत आमी पोलिसां कडेन PI कडेन रिक्वेस्ट केलो जो कोण रिपोर्टर आसा तेका कडेन इन्क्वायर करची. आनी हांव सगळ्या आमच्या कावन्सिलरांक 15 कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की आमी पोलिसांक सपोर्ट करया आणि जे कितें घडलां कुडचड्याचें नांव जे वाड जाल्ले कडेन आसा तेचेर आमी कितें तरी तोडून काडया. आम्ही काल पोलीस स्टेशनार येवन ऑलरेडी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की जे पेपराचेर जे न्यूज येयल्ली तेजेर तुमी गांभीर्यान घेया आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून कोण आसा तितून इन्वॉल्व. आनी ऑलरेडी पेपराचेर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट जाल्ले आहा. कावन्सिलर म्हणटकीर आमगे 15 कावन्सिलर तेजे बद्दल तेजे मागीर तेजेर आनी मेन्शन केल्लें आमगे कोणी लांकडां चोरली कोणाक केसी इन्वॉल्व आसा सगळो ऑलरेडी मेन्शन आसा. तांकां इजी तेजे भितर एक्च्युअल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सगळें आपोवन हाडून तितूंतल्यान तेजी जो कोण गिल्टी आहा तेका तेणी भितर येन्ना घेवपा जाय आसलेलो. ते कित्याक लागून जालें ना तें हांव सांगूंक शकना. आतां तेका आमी येवन परत सांगला आनी ऑलरेडी कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ली आहा. रिटर्न सुद्दां कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ली आहा भितर. कंप्लेन कितें म्हण दिल्या? कंप्लेन हांवें सुमोटो दिला FIR and investigation based on the newspaper report which was published on 20th on Pudari. हांवें तेजेर क्लियर डिटेल बरयलें आसा आनी हांवें मागणी केली आसा की तेजेर शॉर्टलिस्ट केलें आसा. कोणी बुलेट चोरली कोणी लांकडां चोरली. 15 कावन्सिलरां भितर सुद्दां फिल्टर केले. 7 कावन्सिलरां कोण तरी चेडे आसतले त्या एजीचे. काल जाला सुद्दां त्या चेड्या सुद्दां हाडून आज PI सांगता 3 दीस जाले आयज गजालीक. PI सांगता खंयच्या विक्टमान केस केलना म्हणटा. पूण खंयची विक्टम कोण कशी केस करतलो. आतां 3 दीस जाले म्हागेले चली आसा म्हाका 3 दिसां न्हीद पडना. एक अशी गजाल आनी एक असो व्हिडिओ कोणाच्या भायली मनशा फुडें आसप फूल फॅमिली पोटार जेवण वचना हे कितें म्हाका खबर ना. ते 3 दीस जाले आतां कशी करता कितें म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन आतां खंय पावलें. आयज सांगता PI आमकां ना अजून आमी विक्टिमा कडेन बरें विक्टिमा फुडें NGO व्हरात. शिकायले म्हणल्यार कुडचडेच्या जागृत लोकांनी काल वचून ताका मेळ्ळे. पेपराचे जे आयल्या ताचो आधार घेवन ते वचून मेळ्ळे. त्याच बरोबर म्हाका दिसता प्रतीक बाबान ताका सुमोटो कॉग्निजन्स करून तुमी केस घेवची अशें म्हणून केला. आयज परत ते सगळे जाण आयले उपरांत PI कडेन आमच्या खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर ना. आमचो पयलो प्रश्न आसलो ती केस आयला ती खरी काय म्हणून. तो म्हणटा आपूण विक्टीम सोदता. कोण ती विक्टीम सोदता हेजर पेपरार आयली ती गजाल खरी. आतां दुसरी जर ती तुका जर विक्टीम कोण तुजे कडेन येवचो ना कारण हो व्हिडिओ अशा पद्दतीन आसा म्हणून आमी आयकपा येता म्हणजे कोणूच तुजे कडेन येता. तुवें ती सुमोटो कॉग्निजन्स किंबोना तेमी एक आधार दिला एक क्लू दिला की कोण तरी कावन्सिलराला पूत म्हणून. आतां त्या एजी भितर कावन्सिलराला कोण पूत ते तेमी फायंड आउट करचे. तांकां सगळें आपोवन हाडचें आनी तांची चवकशी करची. अजून पर्यंत खंयच्याच कावन्सिलराल्या पुता काडून तेमी चवकशी केली ना. म्हाका दिसता NGO कोणाक तेणें अजून टॅटर केला म्हणटा. म्हाका दिसता हो PI सिरियस ना आनी खुबशे क्लू आसले कडेन सोदपाक जाल्ले. आतां तो कोण कावन्सिलर आपूत कितें तें आमकां खबर ना धरून जाल्यार PI खंय तरी कमी पडटा असो म्हाका दिसता. आमी तेका कोणार सांगला तूं कमी पडटा. सगळ्या लोकांक सांगला आयज दीस भितर तूं तें कितें तेजे सोक्षमोक्ष लाय ना जाल्यार आमी कुडचडकार वेगळो स्टेप घेतलो म्हणून. तो मतदारसंघाचो निवडून दिल्लो राजो असो. ह्या मतदारसंघाचो सगळ्या उच्च पदार तो बसलो. तेणे 2007 आमदार नासतना
कुडचडेचो बाजार अशेंच प्रकरण वयर येयल्लें आनी तेजो सोक्षमोक्ष लागना तोपर्यंत आमी विरोध करतले म्हणून ताणें कुडचडेचो बाजार 2 दीस स्वता भोंवन दुकान बंद केल्ली. आज तें स्टँड ताणें आज दवरपाची गरज आहा. हांव ताका अपील करता की तें स्टँड ताणें आज दवरचें आनी आज लोकां मदीं येवन ताणें बाजार बंद करपाक त्या टायमार केल्लें तशें आज मुखार स्टँड घेवचें. वेळसा वाठारात शुक्रारा 3 दुचाकीक उसो लागिल्लो. ह्या घडणुकेत 3 दुचाकींचे सुमार 1.25 लाखांचे लुकसाण जाला. हो उजो लायला आसूं असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायल्लो. केविन डिसिल्वा हांणी हे विशीं कागाळ नोंद केल्ली. हे घडणुके विशीं वेर्णा पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. नियमित भलायकी तपासणी खातीर पुणेच्या रुबी हॉल क्लिनिकात दाखल जाल्ले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोंयांत पावले. गोंयांत आयले उपरांत तांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात लोकांकडेन संवाद साधलो. मजगतीं लोकांनी तांच्या भलायकेची चवकशी केली तेन्ना आपूण ठणठणीत आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. दिवचले भर शारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नाशाडी सुरू आसा. आयतारा सकाळी 8:30 वरांचेर ही पायपलायन फुटल्या. ती अजून मेरेन तशीच आसा अशी माहिती मुखार आयल्या. पळयात. राव केन्ना फुटली? 1.5 वर. कशी फुटल्या? ते आपण प्रसारण फुटले. आणि कितके उदक वेस्ट जाला? याची उदक खूप वेस्ट जालें. आता तुम्ही कितें म्हणटा? तुवें डिमांड कितें? डिमांड अशें हे आतां पायपा कितें घालता ते सारकें वेवस्थीत करून जाय. हे कोणाच्या गरीबाच्या माथ्यार न्ही. सगळी बिलां गरीबाकूच न्ही. अशा रस्त्यार हे वयता उदक पिड्यार जाता. आणि तुम्ही आता हांगा बसता तुमकां कितें त्रास जालो ताजो? आमकां त्रास काय जाता ते उदक उचलता आंगार. दिवचलच्या स्टेट बँक आसा तें सामकिल्ल्या जंक्शनाचेर आसा आनी म्हाजे फाटल्या वाटेन तुमी पळोवपाक शकता एक उदकाची पायपलायन फुटिल्ली आसा. आनी ही जी पायपलायन आसा ती 2-3 कडेन फुटिल्ली आसा आनी ताका लागून सकाळच्यान हे पायपलायनींतल्यान उदक भायर व्हांवत आसा. कांय वाठारांत उदका खातीर मारामारी जायत आसा आनी दुसरे कडेन मात संबंदीत खात्याच्या निश्काळजीपणाक लागून उदकाची अशी वाट लागिल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां वतात तेन्ना हे उदक सायडीक जे विक्रेते बसल्यात तांच्या तशेंच रस्त्यान चलपी पादचाऱ्यांच्या आंगार उसळटा. सकाळची 10:30 वरां जायत आयली तरी अजून लेगीत कोणाचोच दुरुस्ती करपाक कोणूच हांगा पावूंक ना. जर हे अशेंच उरले जाल्यार आनिकूय उदकाची वाट लागपाची शक्यता आसा. तेन्ना संबंदीत खात्यान हाची बेगोबेग दखल घेवन हे पायपलायनीची ताकतिकेन दुरुस्ती करची अशी मागणी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.